कुडचडे फायर स्टेशनार आसा जो आज इन्सिडंट जालो म्हापा पंचवाडी जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट थंय क्लोरिएशन म्हणटरी वॉटर आनी क्लोरीन हेजो प्रोसेस थंय चालू आसता जे करतना एक बारीक इन्सिडंट जालो लिकेज जाली तेतूंत 4 लेबर जे सफोकेट जावन तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केले तशेंच तेजे नंतर जे कुडचडेची टीम आनी जो फोंडेची तेजो इन्चार्ज आशिल्लो सावथ झोन तशेंच सेंटराचो सावथ झोनाचो इन्चार्ज राजन हळदणकर ह्यांनी तशेंच जो कुडचडेचो इन्चार्ज आसा ते जांबावलेकर तेणी हे जे ऑपरेशन आसा तेणी लीड केलें आनी जेन्ना तांकां थंय पावले तेजे पयलीं तांकां शिफ्ट केल्ले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी जे थंय तो रूम आशिल्लो जो क्लोरिनेशन प्रोसेस चालू आसा तो तेणी मागीर स्प्रे करून क्लियर केलो ज्या प्रमाणे आतां तेंचे ऑफिसर जो राजन हळदणकर तेणी म्हायती दिल्या सद्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जे 4 जाण आसा ते एडमीट आसात तेजें नांव एक कॅमिस्ट आसा आनी 3 जाण जे लेबर आसा ते पूण आतां स्टेबल आसा तेंची स्टेबल आसा म्हणून तेणी म्हायती दिल्ली आसा हांव प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचड्यान साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर जे इंजर्ड जाले कोण हे जे जॉफर जाल्या गॅसीक लागून तेतून सगळे लेबर आसा काय कोण तेंगे इंचार्ज एक कॅमिस्ट आसा भितर आनी बाकीचे जे 3 जाण आसा पळय ते तेजे बरोबर एसिस्ट करपी लेबर टायप तशें आसा कित्याक ते 2 सिलिंडर आशिल्ले थंयसर तो एक सिलिंडर भितरलो ते रोलर आहा थंयसर तांकां ते हालोवचें पडटा ते हालयता आसतना तो तिची भितर पायपलायन आसा पळय ती फ्लॅंजीचेर पायपलायन तेंची थंयसर ती तुटली आनी त्यामुळे ती कंटिन्युअस गॅस थंयसरल्यान ती लिकेज जावंक लागली. आतां सगळे स्टेबल आसात हय आतां थंयसर आमी वचून थंयसर ते कॅप केला तो एक ताका स्पेशल हें आसता तो टायट केला आमी त्यामुळे गॅस थंयसरल्यान भायर सरना इवन आमी आमोनिया थंयसरली घेवन भितर आमी ती चॅक केल्या आनी आमोनिया चॅक केल्यार पासून थंयसर आमकां कांय वास किंवा लिकेज अशी कांय दिसना. आतां सद्या तो एरिया बंद फाल्यां बी तेंगेले काम स्टॉप आसतले काय तशें कितें आसा स्टॉप काम जावपाची कांय गरज ना एकूच सिलिंडर आशिल्लो तेंची दुसरी आनी एक सिस्टम दुसरे वटेंतल्यान आसा ते तेंच्यांनी निर्णय घेवपाचो की फुडें करपाचें काय ना पळय. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव राजेंद्र हळदणकर. सर एक आज इन्सिडंट जालो म्हापा पंचवाडी हांगा की क्लोरीन लिकेज जालें एक्झॅक्टली कितें जालें तें आमकां आज एक कॉल आयिल्ले 4:45 की रनिंग कॉलर आयिल्लो कुडचडे फायर स्टेशनाचेर आनी कळयलें की एक क्लोरीन लिकेज जालें आनी ते सगळ्याक वास येता म्हणून. सो इमिजिएटली आमची कुडचडची गाडी थंयसर पावली आनी पावतकूच तेंच्यांनी पळयलें थंयसर इमिजिएटली की सगळो धुंवर कसो सगळी कडेन जाल्लो आसा तेन्ना थंयसर एक 4 जाण तेंचे कडल्यान कळ्ळें की थंयसर पावना फुडें 4 जाण लेबर जे आसा पळय थंयसरले ते सफोकेट जाल्या आनी इनहेलेशन जाल्ल्या कारणान तांकां थंयसरल्यान प्रायवेट गाडयेन घालून तांकां नियर बाय हॉस्पिटल आसा पळय थंयसर तांकां घेवन गेल्या म्हणून पूण मागीर कळ्ळें की तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्या म्हणून आनी 4 जाण ते वॉमिटींग जाताले आनी मातशे सफोकेट जाताले आनी तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट चालू आसा. हें ऑपरेशन कितलेशे टायम लागले तुमकां? ऑपरेशन म्हणजे जो आमी 4:45 गेल्ले जवळ जवळ 3 वरां सुमार लागली. तितून आमी डेक्कन फायन कॅमिकल लिमिटेड म्हणून जे ओल्ड गोवा आसा तांकां ह्या बद्दल कॅमिकल्साचें मातशी नॉलेज आसा म्हणून आमी तांकांय कॉन्टेक्ट केले आनी ते इमिजिएटली त्या स्पॉटाचेर थंयसर पावले आनी पावून तेंच्यांनी आनी आमी दोगांय जाणांनी मेळून आमच्या भुरग्यांनी मेळून तो लिकेज जो आसा पळय तो लिकेज आमी थंयसर स्टॉप केलो. आतां कोण जे सफर जाल्या कितले जाण आसा ते? टोटल अशें कळ्ळां की आमी थंय गेला पळय तेन्ना ते 4 जाण आशिल्ले ते अशें सफोकेट जावन ते हें जालें पूण आतां आमकां विचारपूस केल्या तेन्ना कळ्ळें की ते सद्या बरे आसा आनी तशें हें ना म्हणजे जनरल वॉर्डान आसा म्हणून अशें कळ्ळां. खंय आसा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एज पर तेंचे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे.